सातातोनी बोगता ओ चोऱ्या तुझी तेरा सोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या घोरा. देव बरो दीस दिवं भयणी बाबांनो. आयज जाणो आसा 10वो दीस त्रेजन्नांचो आनी 6वो दीस नोवेनांचो. सान आंतोनीची परब लागीं पावल्या. फाटले 9 दीस आमी सांगाता सान आंतोनीच्या नांवान आमी ही यात्रा केली. तर सान आंतोनीच्या आसऱ्याखाल ही ओत्मीक यात्रा चालूच दवरुया. आयची वाचपां अशीं घेतलेलीं आसा. पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले 23 अशें सांगता. आदाम एवे भाशेन एकामेकाक बोट दाखयनाकात. दुसरें वाचप कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप म्हणटा, देवाची कृपा आमचेर वतल्या देवाक चड मोहिमा दिवं. मार्कुसच्या पुस्तकांतलो वांजेल 23 अशें म्हणटा, पवित्र आत्म्याचेर देवनिंदा करीत तांकां केन्नाच बोगसणें मेळचें ना. आयज उगडास कोत्ता इगोज माता सिरियाचो बागयोंत एफ्रेम. 4थ्या शेंकड्यांत तो क्रिस्तांवां मदें एकदम नावार्दीक क्रिस्तांव आसलो. तर बागयोंत एफ्रेमांक आनी बागयोंत आंतोनीक फुडें घालून देवाचें उतर आतां शिताबेन आयकुया. साधोकाल 10वो आयतार. पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. 23 वळी 9-15. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारले, तुकूय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी विंगडो आसा म्हूण हांव भियेवन घेतलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाडलोल्या झाडाचें फळ तुवें केलेंय बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या झाडाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परान देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी घाली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां मदें तुजेर शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुजेर पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी अस्तोरे मदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोंटेक चाबतलोय. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत. कोल कोणांत पडला तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा, कालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनांचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोरताव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सवे म्हणून परमेश्वरा आमी भोसतांव तुका. जबाब, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. विस्वास आपलो दवरूं राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परम इश्वराचेर. जबाब, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत. ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत. तारोनाची भरती इस्रायलाक आतां सव नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, खरेंच तुज्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत. दुसरें वाचप. मागीर पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले
दुसरे चिटीवेले वाचप. हावेसवर 4 ओळी 13 ते 18 आनी हावेसवर 5 ओळ 1. भावां भयणींनो, हांवें सोतमारलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मौन आसून आमी सोतमानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सुम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर 500 वर्षीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो. ह्या पासून आमी केन्नाच आंग काडिना. जोरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वता तरी भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरून वता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो कोंती दुखी तांचे लागीं कसली सोर करूंक जायनासलेले सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. म्हणटूच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना, पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूंचेर. दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडनात त्यो सासणाक तोखतात. आमचें संवसारांतलें बिराड म्हणजे आमचे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कडलें घोर मनशाच्या हातान बांदूंक जायनासलेलें सासणाचें घोर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणा. देवाचें उतर हें उद्गार सर्वेस्पराक जय जय सोमी म्हणटा. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हावेसवर 3 बोळी 20 ते 30. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकतलो की जेवूंक पर्यान नजो जालें. हें आयकले उपरांत ताची सोयरीं ताका धरून हाडूंक गेली, कित्याक ताची मोत उठल्या अशें ती म्हणटाली. जेरुसलेमाक तावन देवून आयलोले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले, ताचेर बेल्जेबूल बसला आनी देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी तो देंवचार काडटा. तांकां आपणास हरशीं आपोवन जेजू वेपारींनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानांक भायर घालतलो. एक राज फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरो नजो, आनी एक गोर फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें गोर उबें उरो नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फांटलो जाल्यार तांच्यान उबो रावूं नजो, ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बोलिश्ट मनशाच्या घरान भितर रिगून त्या बोलिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाच्या पुता दुबांक सगलीं पातकां भोगसतलीं देवनिंदा करतीत त्यो लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देवनिंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरतात तसल्या पातकांचो गुन्यांवकार जाता. मेलो आत्मो ताचेर बसला अशें तें म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. ताची आवय आनी बाबोयण थंय पावली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसुल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय तुजी आवय आनी तुजी बाबोयण भायर आसात आनी तुजे कोणें उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाल केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी बाबोयण कोण? आनी आपणा भोंवती बसुल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें म्हटलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी बाबोयण. देवाची खोशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भोयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी पातकान सांपडटा तेन्ना दुसऱ्यांक बोट दाखोवन पिलाता भाशेन आमचे हात धुवन आमी मेकळीं जावंक सोदता.
हो दुसऱ्यांक बोट दाखोवपाचो खेळ मनीस आदीं सुटयांक खेळत आयला. आयच्या पयल्या वाचपान इंग्लीश भाशेन आमी हाका ह्या खेळाक आमी म्हणटा ब्लेम गेम. हो ब्लेम गेम खेळ आमी पळयता. देवान आदावाक उलो केलो तेन्ना आदावान एवेक बोट दाखयलें आनी एवेन सोरपाक बोट दाखयलें. गरजेचें म्हणटा तें आमचें पातोक मांडून घेवन जबाबदारीचीं मनशां जावन देवाक मान बागोवन बोगसणें मागून देवा मुखार आनी पेल्या मुखार आमी नीत रावूंक जाय. एका तेका बोट दाखोवन आमच्यांनी आमचीं पातकां लिपोवंक जायना. आयचो वांजेल म्हणटा पवित्र आत्म्याचेर निंदा करीत जाल्यार ताका बोगसणें ना. वांजेलांत बोलिश्ट मनीस जावन आसा सैतान. ताचें घर जावन आसा हो संवसार. ताचो माल जावन आसा जे ओतमे ताणें आपले केल्या पळय ते. बेल्झेबूल म्हणजे घराचो धोनी. जेजू देवाच्या नांवान देंवचार काडटा म्हूण तांच्या लागीं मांडून घेवंक जालें ना. प्रितीच्यानो, साद्या उतरांनी तुमकां सांगता, जेन्ना तूं पाप आदारताय आनी तूं जीत करून रावताय, कुमसाराक वचोनाय, बोगसणें मागोनाय, वो तूं चिंताय तुज्या पातकांक लागून देव तुका बोगसणें दिवचो ना म्हूण, असलें मन आनी असलो एटिट्यूड आसत जाल्यार पवित्र आत्मो कसो बक्षितलो? पूण आमकां भिरांत ना, कित्याक आमी क्रिस्तांव देव भिरांतीची आनी आमी टायम टू टायम कुमसार जाता. तर आमच्या पातकांची सदांच दूख धरुया, देवा लागीं बोगसणें मागुया. कुमसाराचो साक्रामेंत चुकोवचो न्हय. वर्साक 2 फावटी तरी कुमसार जाल्यार एकदम बरें अशें मन घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवया. तर आतां नोवेनाचें मागणें शिताबेन करुया. सांत आंतोनीचें नोवेन. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फोड निर्मळायेचें आनी ओनोन क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देणांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरबाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोदी कोर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमचें इंतेसांव उच्चारचें. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें खेळलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता. अशें जावं. सान आंतोनीची लादीन. सोमिया, काकूत आमची कोर. जेजू क्रिस्ता, काकूत आमची कोर. सोमिया, काकूत आमची कोर. जेजू क्रिस्ता, आयक आमकां. जेजू क्रिस्ता. तुका भायर आयक आमकां. देवा बापा सुर्गींच्या, काकूत आमची कोर. देवा पुत्रा संवसाराच्या सुडवंडरा, काकूत आमची कोर. पवित्र स्पिरिता सांता, काकूत आमची कोर. पवित्र इंदाती एकल्याच देवा, काकूत आमची कोर. भाग्योंत मोरे स्वयंभाच्या पदका बीन गर्भ सांभाळलेले, माग आमचे पासत. सान आंतोन लिस्बोआच्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन सेराफीक वर्दीच्या ओनोंदा, माग आमचे पासत. सान आंतोन तेस्तामेंताच्या आर्का, माग आमचे पासत. सान आंतोन सुर्गींच्या जणवायेच्या भक्तिस्ताना, माग आमचे पासत. सान आंतोन प्राचिताच्या बिस्मिता, माग आमचे पासत. सान आंतोन कालतेपणाच्या आरश्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन निती पाटी वेतल्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन आंग सुखाचेर जोईत भरतल्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन कुर्साक लबदलेल्या इश्टा, माग आमचे पासत. सान आंतोन वांजेलाच्या जोलट्या पोसला, माग आमचे पासत. सान आंतोन ओन भावार्थाच्या तोरतोऱ्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन देंवचाराच्या कंपेऱ्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन सुपुर्नायेच्या प्रतिमाना, माग आमचे पासत. सान आंतोन कोशेन मार्तिरा, माग आमचे पासत. सान आंतोन पातक्यांच्या उजवाडा, माग आमचे पासत. सान आंतोन बिस्मिताच्या भुजबोंडारा, माग आमचे पासत. सान आंतोन नेणटेपणाच्या राखणारा, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो उलोवणें दिताय मोन्यांक,
माग आमचे पासत सणांतून जो दुसरे दिताय खान बेऱ्यांक माग आमचे पासत सणांतून जो भायर घालताय देंवचारांक माग आमचे पासत सणांतून जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय माग आमचे पासत सणांतून जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय माग आमचे पासत सणांतून जो मेलेल्यांक जिवंत करताय माग आमचे पासत सणांतून जो कुड्ड्यांक दोळे दिताय माग आमचे पासत सणांतून जो तोंट्यांक चलयताय माग आमचे पासत सणांतून जो सणलेल्यो वस्तू मेळयताय माग आमचे पासत सणांतून जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासत सणांतून जो निती पासून जुस्तल्यांक सांबाळताय माग आमचे पासत सणांतून जो देंवचाराचें खोटेपण भस्मिताय माग आमचे पासत सणांतून गुन्यावांक खास लायतल्या माग आमचे पासत सणांतून नीज देखी नेंटुबाईच्या माग आमचे पासत सणांतून सुर्गींच्या निर्मळायच्या फुला माग आमचे पासत सणांतून मोगाच्या आखत्या माग आमचे पासत सणांतून पोलकेपणाची बेपर्वा करतल्या माग आमचे पासत दुस्मनांच्या फासांतली निवार आमकां सांतांतोन विजा आनी बडोलांतली निवार आमकां सांतांतोन सगल्या पातकांतली निवार आमकां सांतांतोन सगल्या आमच्या जिविताच्या काळांत आदार आमकां दी सांतांतोन तुझे मोजती बोरबी आदार आमकां दी सांतांतोन देवाचे शिर्लेक संवसाराची पातकां काडटाय भोगोस आमकां सोम्या देवाचे शिर्लेक जी संवसाराची पातकां काडटाय आयक आमकां सोम्या देवाचे शिर्लेक जी संवसाराची पातकां काडटाय आयक आमकां सोम्या मानून घेतलोय सोम्या तुझ्या चाकराक आनी ताचे वरवीं व्हडा विजमितां तुवें केली सगळ्या पासून कोरकोडून सोम्या तुजें पवित्र नांव विनोदी कोर आमचे खातीर ओनंदून सणांतून आमकां फावो जावच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्यो वासावण्यो मागणे हे देवा उतरेकलेली पोरब भाग्योन आंतोनीची तुझ्या कॉन्फेसराची कुशाल करून सायबा तुज्या इगोर्जेक तिका मेळूंक सदांच ओतम्याचो आदार आनी फावो जावंक भोगूंक सासणाचो संतोष आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन